नमस्कार, आवाज गोयचो या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सालसेट गॅस एजन्सीच्या शेरावलीच्या गुदामाचेर वजन माप खात्याची धाड कमी वजनाचे गॅस सिलिंडर केले जप्त। अंडरग्राउंड केबलिंग जातकीर सुटावो जातलो दिवचलचो लायटीचो प्रश्न, सांगता वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार। सांग्या चिरेबांद वाठारांत घराचेर पडली वीज, सुमार 50 हजारांचें जालें लुकसाण। दिश्टीच्या जीवरक्षकांनी 8 पर्यटकांचे वाटयले जीव। बागा 5 बायलांक जाल्यार हरमल आनी वागातोर दर्यांत बुडपी पर्यटकांक दिलें जीवदान। आनी पेडणेच्या रवळनाथ भूतनाथ आनी भगवती देवीच्या तरंगा उत्सवाक जाली सुरवात। उत्सव पळोवपाक शेकड्यांनी भाविकांनी केली गर्दी। आता पळोवया खबरो विस्तारान। वजन माप खात्यान ब्रेस्तारा सेरावलीच्या सालसेट गॅस एजन्सीच्या गुदामाचेर धाड घातली। कमी वजनाचे गॅस सिलिंडर मेळत आशिल्ल्याचे कागाळी लोकांनी केल्यो। कागाळीची दखल घेवन या खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ही कारवाय केली। या कारवायेन 10 घरगुती सिलिंडर उण्या वजनाचे, 3 चड वजनाचे आनी 54 उण्या वजनाचे व्यापारी सिलिंडर जप्त केले। Based on the viral video which has become viral on the Facebook and on the newsprint media, and based on the direction of Assistant Controller Sri Arun Panchwadkar, Package Commodities, we visited to the warehouse Godown of Salset Gas Agency, and we inspected around 200 cylinders, commercial as well as domestic. After checking out the weight, we found 13 domestic cylinder and 5 commercial cylinder which were short and which were excess also. Out of 13 domestic cylinder, 10 were short and 3 were excess. Among 3, one was giving 3 kilo extra. And in commercial, we are found 5 cylinder, out of which 1 is excess, that is 3 kilo, and 4 are short. So what will be the future next course of action? For course of action is we have taken 18 gas cylinder in our custody, and we will be seeking reply from the company, and whatever this is the action will be taken as per the Legal Metrology Act and rules in force. केबल नेटवर्किंगाचे काम पुराय जातकीच दिवचल म्हालांतली लायटीची समस्या सुटलेली असो विश्वास वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी उक्तायल्या। दिवचलच्या वीज स्टेशनाच्या दुरुस्ती कामाची पळोवणी केल्या उपरांत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयतालो। ह्या वेळार मंत्र्या वांगडा आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी आनी प्रेमन शेट तशेंच वीज खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले। म्हणजे फुडले 50 वर्सां जशी म्हाका दिसता ह्या एका 50 वर्सां न्ही सबस्टेशनां, तशी फुडले 50 वर्सां परत ह्या सबस्टेशनां मोठ्या प्रमाणात मेंटेनन्साची गरज ना। हे सरकार आयल्या नंतर हें काम चालू जालें। पयलींच्या सरकारांत एस्टिमेशन जालें आनी हे करता आसतना हांगा ज्या वाठारांतल्यान करंट येता 33 kV 11 kV ते आमोणा, साखळी आनी आमचे थिवीम अशा भागांतल्यान येता। आतां मेजर जोर आमी साखळी आमोण्याच्यान हाडपाचो थारयला। त्या खातीरूच जे केबल नेटवर्क जाय, अंडरग्राउंड केबल नेटवर्क, ताजो एस्टिमेशन करून तें काम अर्दें चालू केलां। एक मोठो एस्टिमेट बिचोलीचो 28 कोटीचो तेंय काम चालू जालां। येता त्या म्हयन्यांत NOC लागून आमी थोडे डिले जाल्या, कारण 15 तारीख पर्यंत ऑक्टोबराच्या NOC मेळटल्यो आनी त्या नंतर 1 नोव्हेंबराच्यान ही कामां जोरात चालू जातली। लोकांचें सहकार्य जर आसलें जाल्यार फुडें जो इंटरप्शन जे पावर डिपार्टमेंटात स्पेशली पावराक लागून जे घरांत इंटरप्शन जाता तें बंद जातलें।
सांगे चिरेबांद वाठारांत बुधवारा राती कडेन जानो रेकडो हांच्या घराचेर वीज पडून 50,000 रुपयांचे लुकसाण जाले। घराचेर वीज कोसळिल्ल्यान लायटीचेर चलपी घरांतली सगळी उपकरणां पेड्ड्यार जाल्या। ताका पॅरलायज जाले 10-15 वर्सां जाल्ली आसा। तो घरान आशिल्लो तेन्ना पावणेचाराच्या अंदाजान तेणी अंदाज केलो पावणेचाराक तेज्या घराची वीज पडली, टीव्ही डॅमेज जाली, फ्रीज डॅमेज जाली आनी तेज्या घरातले टायल्स बी गेले आनी शेवकेज गेली, मीटर बॉक्स गेलो, लायटीची जे बाकीचे कनेक्शनान स्पार्क पासिंग जालो आनी लायट पुरा तेजी डॅमेज जाली। दुसरे आमी सगळे दसऱ्या गेले त्या कारणान आमकां कोणाक कांय खबर ना। तो पॅरलायज जाल्लो मनीस घरा कडेन आशिल्लो तरी पूण बरो साल्वार जालो आनी तेणी आमकां कोणा कडेन तरी भुरग्या कडेन रकाद दितकीर आमी तांच्यान धांवड येयली आनी पळयलें जाल्यार खरें सगळें आमचे पयलीं ती वीज पडून डॅमेज जावन तो एक सायडीन कसो तरी उठोवन दुसरे सायडीन कसो तरी जाता आसलो तो बडयेचेर तो चलत गेलो आनी थंयच्यान मागीर पुलीस कंप्लेंट भुरग्यांनी आमच्या कोणी तरी केली आनी पुलीस हांगा इन्स्पेक्शन करून गेल्ले। आमच्या अंदाजान ताका एक अंदाज एक पळयलो 50,000ची अशी लुकसाण ताका जाला। भुरगीं ते लायट आतां फिटींग करता जाल्यार सर कशें आसा सगळी कडेन लायटीच्या स्पार्कांतल्या पायपांतल्यान जी कनेक्ट मेळ्ळा शॉर्ट सर्कीट जाल्ली कडेन आसा। आमकां आमचें अशें म्हणणें आसा की ताका कांय आधार नासल्या कारणान सरकारान ताका कितें तरी मदत करची आनी ते लुकसाणी प्रमाण ताका कितें तरी सरकारान ताका मदत करून दिवचें आनी कित्याक तेज्या घरान जोडपी खावपी कोण ना, तो घरा कडेनच आसता, बायल बी घरा कडेन आसता, कामाक वचून ताका कारणान आमकां दिसता की सरकारान ताका कितें तरी हेल्प करची। राज्यांत शुक्रारा आनी शेनवारा वादळी वाऱ्यां सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। शुक्रारा सावन पावसाचें प्रमाण वाडपाची शक्यताय आसा। हे खातीर नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। बुधवारा कांय वाठारांत वाऱ्या सयत पावस पडटलो जाल्यार फाटले 2 दीस वाऱ्याचोय वेग वाडला। सध्या परतीचो पावस चालू आसा अशें हवामान खात्यान व्यक्त केलां। चार दीस पयलींच मॉन्सून हंगाम सोंपून पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या। तातूंत ऑक्टोबर म्हयन्यांत बरेंच कडक वत पडपाक लागला। ताका लागून पर्यटकां सयत थळाव्या लोकांची पावलां दर्यांत देगेर वळपाक लागल्या। ह्या पर्यटन हंगामाच्या पयल्या सप्तकांत हरमल वागातोर आनी पाळोळे दर्यांत बुडपी 8 जाणांक वाचोवपाक दृश्टीच्या जीवरक्षकांक येस आयलें। बागा दर्याचेर जल सफारी करतना एका बोटींतल्यान 5 बायल्यो दर्यांत पडल्यो। तांकां 5 जाणांक दृश्टी जीवरक्षकांनी वाटायली जाल्यार हरमल आनी वागातोर दर्यांत बुडपी पर्यटकांक वाटोवपाक दृश्टी जीवरक्षकांक येस आयला। दसऱ्या उपरांत येवपी पेडणे म्हालांतली पुनव फामाद आसा। 9 तारखेक येवपी ह्या फामाद पुनवे खातीर बिरेस्तारा फातोडेच्यान पेडणेच्या रवळनाथ, भूतनाथ आनी भगवती देवीच्या तरंगा उत्सवाक सुरवात जाली। उत्सवाच्या पयल्या दिसा तरंगा देवळांतल्यान भायर काडटात। ती तरंगा च्यारी तशेंच कांबळी हांकांच घेवपाचो मान आसता। तरंगा धरपी कडक उपास करतात। गोंयांतले तशेंच गोंया भायले लोक ही तरंगा पळोवपाक येतात। ताका लागून लोकांची भरपूर प्रमाणात गर्दी जाता।
मावशे 70 वाठारांत कोरोना महामारीक लागून फाटली 2 वर्सां दसरो व्हडा उमेदीन मनोवपाक मेळूंक ना, पूण ह्या वर्सा व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान ह्या दसऱ्याची सुरवात बुधवारच्यान जाली। 6 आनी 7 ऑक्टोबर ह्या दिसांत हो दसरो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतले। ह्या दसऱ्या निमतान गोंय राज्यांतले न्हय तर हेर राज्यांतले भक्तगण देवीचे दर्शन घेवपाक येतात अशें गुरव हांणी सांगलें। 70तल्या मावशे गांवांत दसऱ्याक म्हत्वाची सुवात मेळ्ळ्या। ह्या माऊस लोकांची आगळी वेगळी अशी परंपरा आसा। नवरात्रीच्या दर दिसा देवाची पुजा वेगवेगळ्या तरेन करतात। दर दिसा देवाक नवी माळ घालपाची परंपरा प्रचलित आशिल्ल्यान हो सुवाळो लोकप्रिय जावपाक लागला आनी म्हणूनच ताची व्याप्ती दिसान दीस वाडत आसा। महत्वाचें म्हणल्यार हो सुवाळो आनी कांय दीस वेगवेगळ्या पावड्यार चालू उरतलो। देखून हो सुवाळो सोंपसर सगळ्यांक देवाची भेट घेवपाक मेळटली। दसऱ्याक आमी ह्या वर्षी आमचो साजरो बरोच ह्यांनी संख्येन साजरो करचो अशें आमच्या मनान विचार येयला। संख्या मागच्या वर्षी आमकां तें लोकदान काय जालें आनी लोक दर्शनाक येवंक मेळोना, म्हणून ह्या वर्षी लोक सगळे देवाच्या दर्शनाक येवचे अशें आमी सगळ्यांना आवाहन करतले। कोणी इच्छेन आसा ते दर्शन घेवचें आनी 2-3 दीस आमचे हो दसऱ्याचे हे दिवस आमी साजरे करता। तर लोकांच्या दर्शनासाठी आमी हे 3 दीस साजरे करता आनी आमी सगळ्या लोक आमच्या एका विचारार एका मतान रावन लोकांक अमनजणाक दिल्ले आसा। सगळ्या आमच्या गोंयांत अशें दिल्ले आसा। आमचे कोण विचारता आडवणूक काय जावन आमी सगळ्यांक 3 दिसाचो 3 दिसाचे आमी हे सगळ्या लोकांक नेम दिल्लो आसा। येवन लोकांनी सगळे घेवचे अशें आमच्या मनांत आमी हे इच्छा पूर्ण करून तुमकां सगळ्यांक आवाहन करून नमस्कार करता। अंत्रुज म्हालांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या देवळांनी व्हडा उमेदीन दसऱ्याचो उत्सव मनयलो। दसऱ्या निमतान पालखी वांगडा कॉल प्रसाद जालो। देवीचो आशिर्वाद घेवपाक पयस पयशिल्ल्यान देवीचे भक्त आयिल्ले। कवळ्या वाठारांतली शांतादुर्गा आनी वेलिंगाची लक्ष्मी नरसिंह हांच्या पालखी आनी कोल प्रसादाक भक्त व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले। चलयांच्या फिफा वर्ल्ड कपा खातीर आमी सज्ज आसात। ही सर्त आमी यशस्वी करून दाखयतले असो विश्वास खेळा मंत्री गोविंद गावडेन उक्तायलो। आंतरराष्ट्रीय मॅची खातीर वापरपाक येवपी उच्च दर्जाचे टर्फ खेळा मैदान आमचे कडेन आसा अशें गोविंदाचें म्हणणें। Yes, FIFA World Cup is madam is also appreciating just now. आता आमी सगळे डेकोर केल्ले आसात। तुमी एक स्टेडियमाचेर जर नदर जर मारली जाल्यार फिलूच आमी चेंज करून उडयला आसा। फील गुड जाल्लें आसा सध्या। डेफिनेटली यू आर ऑल्सो इन्वायटेड। खंयच्याच बिकेटी खातीर कोणाकूच त्रास जावपा हेची सगळी जबाबदारी हांवें घेतिल्ली आसा। नो द फुटबॉल लवर किंवा खंयचो जो मोगी जो आसा तेका ह्या मॅच पळोवपाक म्हणून कोणूच वंचीत उरपा ना हेची जबाबदारी हांवें म्हजेर घेतिल्ली आसा। गोंयच्या सरकारान एकंदरीत घेतिल्ली आसा। ऑल आर इन्वायटेड, दॅट इज माय डेफिनेटली त्या खातीरूच आमचो प्रयत्न। इट इज नॉट ओनली मेंट बाय ऑर्गनायझिंग द फिफा वर्ल्ड कप टुर्नामेंट, बट इट इज अ मोटिवेशन अँड द इन्स्पिरेशन स्टोरी टू द अपकमिंग youths who are playing at the local level, and our dream is that they should reach at the national level. पालका परस भुरग्यांचो शिक्षकांचेर विश्वास आसता। ताका लागून करियर संधी विशीं शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांकडेन उलोवपाक जाय।
गांवगिऱ्या वाठारांतल्या विद्यार्थ्यांक कोंकणींतल्यान कोडिंग शिकोवपाचेर सरकार भर दितले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला गोंय हे शिक्षणाचे केंद्र करपाचे सरकाराचे उद्दिश्ट आसा। आयज 4 समजिकाय कबलाती जाल्यात, ताका लागून नोकऱ्यो मेळपाचे मजती जातली अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलें। ह्यो ज्यो 4य आमी ज्या कंपनी कडेन एग्रीमेंट सायन केल्या पळय, गोंयांतल्या ग्रामीण भागांतल्यान आमी ट्रेनींग, आतां फॉर एग्जाम्पल उल्लू कंपनी आनी भितरली आनी एक कंपनी जी आसा पळय न्ही, एंट्री कंपनी, हांच्या कडेन जे हांकां फर्दर ट्रेनींग दिवपाचें काम ह्यो कंपनी करतले, जेणे करून तांकां वेगवेगळ्या IT सेक्टरांत किंवा ते फिल्म मेकिंग सेक्टरांत तांचे कडेन जो टॅलंट आसा तो टॅलंट चूज करून ताका फुडली जी ट्रेनींग जायी ती फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनींग आमी गोवमेंटा कडल्यान तांकां दितले आनी तांकां प्लेसमेंट दितले। म्हणून हांवें म्हटलां की अंडर ग्रॅज्युएट्स आसतले, 12th आसतले, 10th ड्रॉप आउट्स आसतले, अशा सगळ्या भुरग्यांक लागीं करून तांकां फर्दर ट्रेनींग दिवप आनी तेंचो आवडीच्या सेक्टरांत तांकां परत प्लेसमेंट दिवप, हें काम सरकार। हांवें ऑलरेडी एक सर्क्युलर काडला की दोज हू आर इन द टीचिंग सेक्टर्स दे आर ऑनररी रेडी टू वर्क विथ द CMO ऑफिस ऑन डिफरंट प्रोजेक्ट्स ऑन देअर इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, दे आर रेडी। बऱ्याच जाणांनी नांवां दिल्या, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आमचे इनिशिएटीव घेतले, तेंची मिटींग लायल्या उपरांत तेंचो जो सब्जेक्ट आसा जे आतां फॉर एग्जाम्पल कोण एनवायरमेंटाचेर, फॉर एग्जाम्पल कोण वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर जे आपली सजेशन्स किंवा ट्रेनींग दिवपाक तयार आसा तांकां अशा पद्दतीन गव्हर्मेंट वील टेक ऑन बोर्ड आनी तांच्यो आयडियाज इम्प्लिमेंट करपा खातीर ताचो फायदो आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक जाता। गोंयांत कितल्योश्योच चलयो आर्थीक कारणाक लागून आपलें शिक्षण अर्देकुटेन सोडून घरा रावता, ताका नांव गुरुकुल ह्या कंपनी खाला प्रशिक्षण दितलें, जाका लागून तांकां खंयचेय कंपनीन नोकरी करपाक सोंपें जातलें अशें दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटयेन सांगलें। बिरेस्तारा कंपनी वांगडा MOU सायन केल्या उपरांत भायर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना तो उलयतालो। कंपनी गोंयांत आसात, पण केन्ना केन्ना कशें त्या कंपनीक जाय तो नीट तसो कॅन्डिडेट मेळना तुका। सपोज एक प्रोग्रामर जाय, आमच्या भुरग्यां कडेन टॅलंट आसा, पण टू कॅच दॅट जॉब ताका ती स्पेशल ट्रेनींग दिवची पडटा। सो त्या ट्रेनिंगे खातीर हो जो MOU सायन केला, आज 4 कंपनी केल्या, आतां फगत ती नवगुरुकूल म्हणटा। नवगुरुकूल म्हणजे कितें, ही स्पेशली कंपनी फक्त ती चलयां हू बीन ड्रॉप आउट इन 8वी 9वी 10वी because of some reason, financial reason शिकना, and then they remain unemployed at home. So हांच्या खातीर आसा, तांकां आमी ट्रेन करतली त्या भुरग्यांक आनी तांकां स्पेशली ते नवगुरुकूल ट्रेन इन दर फॅशन डिझायन येणार आनी तांकां मागीर जॉब प्लेसमेंटाक इजी जातले। सो आज जो केला हो खरोच प्रोग्राम बरो आसा, इट इज रियली आउट ऑफ बॉक्स आसा। आमच्या कडेन भुरगे आसात, केन्ना केन्ना मागीर भुरग्यांक कशें आसा जॉब मेळना म्हणून ते ओन्ली लूक फॉर गव्हर्मेंट जॉब। फाल्यां जर कदाचित तांकां जर जशें आमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगलें की दे आस्क ओन्ली फॉर दॅट NTC पोस्ट 20-25 हजाराचे, फाल्यां जर ह्या भुरग्यांक ट्रेन करून 30-35-40 हजार मेळ्ळे, वाय दे वील गो आफ्टर गव्हर्मेंट जॉब? तांकां काय मेळना म्हणून जाता। आतां तांकां मेळना कितें, दॅट इज अ गॅप बिटवीन अ डिग्री घेतली आनी गेटींग अ जॉब, दॅट इज दॅट गॅप। सो हे जे कंपनी आसा दे वील फिल अप दीस गॅप आनी ट्रेन, स्पेशली इन IT सेक्टर। IT कंपनीज वन ऑफ द इशू कितें आसा ते म्हणटा आमी गोंयांत येता, पण फाल्यां तांकां जाय तितलो मॅन पावर गावतलो काय ना, हो त्या दीस आमच्या हाय एडवायझरी कमिटी आमचे डिस्कशन जाल्लें। आतां जाय तितलो मॅन पावर गावपाक जाल्यार दीस इज द वे वॉट वी हॅव टू डू दॅट। सांगेच्या पायक देवळा कडल्या पुलाच्या रेलिंगाक गाडयेचो धपको बसून मोडला। ही मोडिल्ली रेलिंग्स दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। रेलिंग्स मोडिल्ल्यान रातच्या वेळार अपघात जावपाची शक्यताय आसा, देखून भौशीक बांदकाम खात्यान हो धोको लक्षात घेवन पुलाचे रेलिंग्स बांदून दिवचे अशें थळाव्याचें म्हणणें। म्हजें नांव दिशांत गांवकर, हांव असो येता वयता। आयज पळयत जाल्यार ते 2 खांबे मोडलेले आसा आनी कोणीय समज फाल्यां सकाळीं येयलो जाल्यार कितें जावन अशें पडपा बी शकता आनी मातशी तेजेर बेगीन एक्शन अशी घेवची, कित्याक लोक येता वयता, भुरगे येता वयता आनी आमचें तें पायक देवूळ थंय तेजेंय काम चालू आसा आनी भुरगेय अशें कामाक वयता फॅक्ट्रीन। कितेंय कोणाचो असो प्रॉब्लम जावपाक शकता आनी कोण समज उदकान पडलो बिडलो जाल्यार कोण काय अशें जबाबदार घेवचो ना, अशें बेगीन एक्शन घेवची। हांव आनंद नायक, रेजिडेंस पेमचो वाडो ओके। जो पायका देवळा कडेन ब्रीज आसा वो फूट ब्रीज आसा, खूब वर्सां जालीं, 1987 काय 84 इतल्यान बांदलो।
आणि तेजे मदीं मदीं कॉप्स वयता आनी पयर रातचे एक कोणी तरी गाडी मोकली आनी 2-3 खांबे उडयल्ले आसा. आमी सरकारा कडेन मागणी करतात तशें उगी आमकां हे उगी पंचायती पडटा उगीच पंचायत सरपंचा कडेन मागणी मागता की हो बेगीन जो पूल आसा एक तर न्यू बांदता आनी आतां सद्या ती तात्पुरती रिपेर केलाच. IIT प्रकल्प येवपी ती जमीन ना पोर्तुगेजांच्या ना लोकांच्या नांवार. त्या जमनीचो मालकी हक्क सरकारा कडेन आसा अशें विधान सांगेचो आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केलां. जे लोक IITक विरोध करतात ते आपूण थंयचो शेतकार म्हूण सांगून फट मारतात. तांचे कडेन जमनीचे मालकी हक्काची कागदपत्रां आसल्यार तांणी ती सरकाराक दाखोवची अशें आवाहन सुभाषान केलां. सांगेच्या उदरगती खातीर IIT सारको शैक्षणीक आनी प्रदूषण विरयत प्रकल्प भोवमोलाचो आसा. सांगेच्या तरणाट्यांचो रोजगाराचो प्रश्न सुटावो करपाच्या नदरेंतल्यान लेगीत ह्या प्रकल्पाक विशेष म्हत्व आसा अशें सुभाषान म्हणलां. पर्यंत त्या दस्तऐवज हाडून कसलें कितें तरी तांकां अलॉटमेंट जावपाक एनक्रोच पसून हांव म्हणटा एनक्रोच पसून जालें. आमी इतकें सांगपाक शकतात थंय कोणाचें एक सिंगल घर आसलें जाल्यार पसून ती जमीन तांच्या नांवार करून दितात. परत ते पुर्तुगेजच लँड म्हणटात. अजुनूय त्याच प्रमाण भितर आसा की पुर्तुगेज लँड म्हणून ती पुर्तुगीज आनी खंयच्यान पुर्तुगीज हांगा आमचे वंशज पुर्तुगीज तुमी पसून म्हणटा तुमचे समोर पसून म्हणटा की ती पुर्तुगेज लँड. अरे ती पुर्तुगेज लँड जाली जर जायत गोंय मुक्त जाल्लें आसा. आमचे सरकारा कडेन जमीन आसा. तुमी कायदेशीर मार्ग घेवपाक जाय. एखादे वेळी तुमी म्हणटा की सरकारा कडेन तुमचे डिस्प्यूट आसा तुमी हातून वचा न्ही कोर्टान वचात एटलिस्ट त्या डेप्टी कलेक्टरा कडेन व्हरून दियात. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान सांगे IIT प्रकल्पाक विरोध केला. लोकांची शेतां काडून IIT बांदपाची गरज ना अशें सार्दीन म्हणटा. IITचो गोंयकारांक कसलोच फायदो जावचो ना. IIT म्हणटात ते हॉस्पिटल न्हय. जर हॉस्पिटल बांदलें जाल्यार सगळ्या गोंयकारांच्या भलायकेची सुवेवस्था जातली अशें मत दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दीन हांणी उक्तायलां. IIT बांदली जाल्यार तातूंत फक्त भायले विद्यार्थी येवन शिकतले आनी गोंयकार विद्यार्थ्यां खातीर IITन कसलेंच आरक्षणूय आसचें ना अशें विधान फ्रांसीसान पत्रकारां कडेन उलयतना केलें. IIT जी सांगे येवपाची आसा लोकांची शेतां बेतां काडून लोकांक ती नाका. IIT म्हणटा तें हॉस्पिटल न्ही. हांव पयले फावट उलयतां. आमकां रिजर्वेशन ना तातूंत. सगळे भायले येवन हिंगा शिकतले थोडे आमचेय शिकतले. हे दोनी प्रिमायसीस रिक्वायर करून ते IIT करून सोदता. म्हाका दिसता दिस नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवन गोअर्स. जेन्ना लोकांक नाका पयलीं वाडपय बी करून गेल्ली आतां करून सगळ्याक करपाची तांची चिंता आसा. आमदाराक जाय तांगेर जमीन वचपाची. तेन्ना हांव मागता सरकारा कडेन लोकांक नाका ती बंद करपाक जाय. त्यात म्हणटा एक बरें एम्स हॉस्पिटल आनी कितें येता वी कॅन अंडरस्टँड लोकांक बऱ्या पडटलें. हे भायले भुरगे हिंग शिकपाक थोडे कडेन आमगे भुरग्यां मेळप आमकां एक रिजर्वेशन गोंयकार आमगे मेळपाक जाय. शेताच्या जमनीचो बळी दिवन IIT नाका. गोंयान पिकावळ ना घेवपी जमनीचेर हो प्रकल्प हाडचो तशेंच सरकारा कडेन आशिल्ल्या जमनीन हो प्रकल्प हाडपाक सरकार फाटीफुडें कित्याक जाता काय असो प्रश्न काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकार हांणी केला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत केंद्र सरकाराच्या आदेशा प्रमाण चलता. केंद्रात आसूं येना जाल्यार राज्यांत भाजपाचें सरकार सदा शेतकारांच्या पोटार आड येता असो आरोप अमित पाटकार हांणी पणजेंत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार केला. हांव मुख्यमंत्र्याक प्रश्न विचारपाक सोदता की गव्हर्मेंटान ऑलरेडी एक्वायर्ड जे जागे आहा लायंग वेकंट आनी युटिलायज आहा पळय ते कितले आसा सरकारा कडेन. दुसरें सध्या द प्रेझेंट स्टेटस ऑफ लँड विथ गव्हर्मेंट एट केरी जो तांणी नायलॉन 66 जो एक्वायर केल्लो आनी जे 3 SEZाक लागून जे जागे पळय सरकारान जे घेतिल्ले तांचो प्रेझेंट स्टेटस कितें
तिसरो, जो जागो बांबोळे युनिव्हर्सिटी कॉम्प्लेक्सान आसा अनयुटिलायज जागो, ताजो स्टेटस कितें? त्या जाग्याचेर आनी कितें दुसरो प्रोजेक्ट येवपाचो आहा ह्या सरकारान पयलीं सांगचें. चवथो, जो जागो फार्मागुडीचेर जे सध्या IIT जे चालू आहा, गेल्ली 6 वर्सां जे चालू आहा, तो जो सराउंडिंग जागो जो आसा फार्मागुडीचेर, त्या जाग्याचो स्टेटस पयलीं सरकारान सांगचो. पांचवो, गोंयान असो खंयचोच वेकंट जागो ना जातून एग्रीकल्चर ना किंवा लोकांचे टेनेंटेड लँड आसूं, असले जागे खंयच ना सरकारा कडेन. जे अनफीट फॉर शेती करपाक अनफीट आहा अशे जागे खंयच ना सरकारा कडेन. सदांच हो सरकार नवे जागे जातून लोक शेती करतात किंवा टेनेंटेड आसतले किंवा ओनरशीप आसतले ह्याच जाग्या फाटल्यान कित्याक धांवता? सो हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की हे सरकार जे प्रायम मिनिस्टर मोदीचो जो अजेंडा आसा, जी हडप करपाचे आनी ताजे जे 2-3 क्रोनी कॅपिटलिस्ट ताजे जे फेवरेट आहा पळय तांकां दिवपाचे, हो मुख्यमंत्री बीन ताका सपोर्ट करता. एंड आय फील that the Chief Minister of Goa is working on the direction of the Prime Minister. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सांजे वेळ तुमचो निरोप घेता. आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक TV हो YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात, तशेंच Facebook पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक TV.